सदां आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान आयकता की ते EV प्रमोट करता, पूण आमकां एक असो प्रश्न पडलो की जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाची इतली डिपार्टमेंटां आसात ते तितके जाय तितके EV वापरिनात. थोड्यो गाडयो फाटीं गव्हर्मेंटान घेतल्यो, पूण कितलींशीं डिपार्टमेंटां आसा थंय ते EVचो वापर करिना. तेन्ना आमी जे पावर मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर तांकां हो प्रश्न केलो की गव्हर्मेंट स्वता EV कित्याक वापरना. जर ते EV प्रमोट करता जाल्यार ते स्वता तेंच्या डिपार्टमेंटांनी EV कित्याक वापरना. तेन्ना आमकां मिनिस्टरा कडल्यान कळ्ळें की जे गॅडा आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी एक टेंडर फ्लोट केला. केंद्र आणि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक गाडयो प्रमोट करता, मात सरकारी खाती धरून मंत्री आमदार मेरेन कोणूच इलेक्ट्रिक गाडयो वापरतना दिसनात. मात न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी खात्याचे मंत्र्यान इलेक्ट्रिक गाडयो सरकारी खात्यांनी वापरात येवच्यो म्हूण काम सुरू केलां. हे जे EV गाडी हे प्रकरण आसा पळय तें आमी ऑलरेडी चालू केलां. खूब कडेन आज लोक EV गाडयो घेवपाक लागले आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जालां की गव्हर्मेंट जी डिपार्टमेंट आसा तांकां EV गाडयो घेवन भाड्याक दिवपाच्यो आनी त्या प्रमाणे गॅडा आनी NRE डिपार्टमेंट काम करता. दे हॅव फ्लोटेड द टेंडर एजन्सी काडपा खातीर ते गाडयो सप्लाय करपाक अलॉंग वीथ ड्रायव्हर आनी विदावट ड्रायव्हर अशे दोनूय प्रकार तांणी तातूंत घातिल्ले आसा. जर गव्हर्मेंटाचो ड्रायव्हर आसा जाल्यार ते फक्त गाडी दितले, जर गव्हर्मेंटाक ड्रायव्हर जाय जाल्यार गाडी आनी ड्रायव्हर मेळटले आनी तांचो सगळो खर्च ते करतले. आमी तांकां पर कार पर मंथ आतां जश्यो गाडयो आमी पेट्रोलाच्यो डिझलाच्यो घेवन फिरता आमचे डिपार्टमेंट ऑफिसर, तशेंच तांकां त्यो दिले गेले वतले आनी हे टेंडर आमी काडलां. इट इज अंडर एक्सेप्टन्स. इट वील टेक सम टायम. पूण ह्यो गाडयो कोण घेतल्यो? जर एजन्सी ऑल इंडिया लेवल एजन्सी आसा ती ह्या टेंडराक पार्टिसिपेट जातली आनी ते टेंडरींग प्रोसेसाक पार्टिसिपेट जाले नंतर जो लोवेस्ट आसा ताका आमी ती गाडी. आनी ज्यो सद्या ज्यो भाड्याच्यो गाडयो चलतात त्यो रिप्लेस जातल्यो? डेफिनेटली इल्ले करून एकदम कांयच जावचें ना, पूण इल्ले करून त्यो रिप्लेस जातल्यो. प्रोडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारीक.